म्हापशा बस स्टँडाचेर बिगर गोंयकारांच्या वाडपी झोपडपट्ट्यांचेर बेगीनूच कारवाय जातली। कदम महामंडळाक तशी सुचोवणी दिल्ली आसा, अशी म्हायती म्हापशेचो आमदार आनी उपसभापती जोशुआ डिसुझान दिली। चवथी कडेन बस स्टँडाची ही सुवात पार्किंगे खातीर वापरतले, अशेंय जोशुआन सांगलें। गोयचे शेतकी धोरण तयार करतना गोंय सरकारान शेतकाराक विश्वासांत घेवन तशेंच तांचो सल्लो घेवन ते तयार करचे, अशी मागणी गोयच्या फुडल्या पिळगे खातीर ह्या संघटनेन केल्या। प्रत्येक वाठारांतल्या शेतकारांचे वेगवेगळे प्रश्न आसात, ते सुटावे करपाक हे धोरण महत्वाचे थारतले, अशें संघटनेन म्हणलां। कुडचडे आपोलो फार्मसी लागसार आशिल्ले सुकिल्ले झाड 2 गाडयांचेर पडले। एक दुचाकी आनी 4 चाकयेचे बरेच लुकसाण जाले। सुदैवान घडणूक थळार कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीत हानी जावं ना। नगरपालिके कडेन कागाळ करून लेगीत तांणी काना मनार घेवना। देखून बेगोबेग ही सुकिल्ली झाडां कातरून उडोवपाची मागणी ह्या वेळार थळावे करतात। चवथीच्या फाटभुंयेर सांखळे बाजारांत व्हडा प्रमाणात गर्दी जावपाक लागल्या। ताका लागून येरादारीची कोयणी जाता। हो प्रश्न सुटावो करपाच्या हेतान सांखळे बाजार ते पणजी वचपी रस्तो बंद करपाचो निर्णय सांखळी पालिकेन घेतला। बाजारांतल्यो सगळ्यो नो एंट्री सक्तीन बंद करतले। बाजाराक येवपी लोकांनी रस्त्याचेर मदींच गाडयो पार्क करच्यो न्ही, अशें आवाहन नगराध्यक्ष रश्मी देसाय हिणें केलां। गोंयांत क्वॉन्टिटी न्ही जाल्यार क्वॉलिटी पर्यटकांची गरज आसा। गोंयांत सद्याक पर्यटकांचे येवपाचें प्रमाण बरेच वाडल्यात। ताका लागून ह्या फुडें गोंयाक आंकड्यान चड न्ही जाल्यार बरो महसूल दिवपी पर्यटक आकर्शीत करपा खातीर सरकार यत्न करता, अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां। पर्यटकांच्या सुरक्षे खातीर तशेंच हेर सुविधा दिवपा खातीर सरकारान वेगवेगळी कामां हातांत घेतल्या, अशी म्हायती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या।
कोलवेच्या महालक्ष्मी मंदिरात जायांची पूजा झाली। ह्या वेळार देवीक जायांच्या फुलांनी सजयल्ली। उपरांत देवीची पालखी काडपाचो सुवाळो शुक्रारा जालो। ह्या वेळार भाविकांनी व्हडा संख्येन हाजेरी लायिल्ली। देशाचो एकचार तशेंच संस्कृताय जाणून घेवपाच्या हेतान 23 वर्सां पिरायेच्या एका आनी पेशान अभियंतो आशिल्ल्या शिनोज खुशवाहा हांणी देश भ्रमंती सुरू केल्या। तांणी 2020 सावन उत्तर प्रदेशांतल्यान हो प्रवास सुरू केला आनी अजून मेरेन 6800 किलोमीटर पदभ्रमंती केल्या। वन गावातल्या श्री त्वष्टा ब्राह्मण समाजाच्या श्री महामाया कालिका देवस्थानात 5वो श्रावणी शुक्रार व्हडा उमेदीन मनयलो। ते निमतान पूजा आनी हेर विधी जाल्यो। राती देवाक झुल्याचेर बसयले उपरांत सवायशीण बायलांनी कुंकुमार्चन करून आरती केल्यो। उपरांत भजन जालें। शुक्रारा श्रावण म्हयन्याची सांगाता जाली। पर्रा ब्रिटो वाड्याच्या गणपती विसर्जन वाठारांतली राखणे वणत बांदपाचें काम पुराय जालां। ह्या कामाचें उक्तावण आमदार मायकल लोबो हांणी केलें। तशेंच तळयेच्या आशिकुशीकच्या वाठाराची नितळसाण आनी सुशोभीकरण करपाचें काम लेगीत ह्या वेळार पुराय केलां। चवथ लागीं पावता तशी तशी चवथीच्या तयारेक घराघरांनी नेट आयला। गणेश शाळेत गणेश भक्त मुर्त्यो पळोवन त्यो बूक करपाक लागूनय गर्दी पळोवपाक मेळटा। जाल्यार गोंयच्यो घुमटाच्यो आरती करपाच्या तालमीनी सध्या नेट धरला। मोरजे वरच्या वाड्याचेर गांवगिऱ्या वाठारांत राती उसरा मेरेन तरणाटे घुमटाच्या आरतीच्यो प्रॅक्टिसी करतना दिश्टी पडटात।
चौथीच्या निमतान पेडण्या वाठारातल्या लोक शिक्षण विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी आणि शिक्षकान झाडाच्या पाना सावन सुंदर सोबीत गणपतीची प्रतिकृती तयार केली. गणपतीची प्रतिकृती तयार करपा खातीर झाडांची पाना आणि आपापल्या पोरसांतल्या फुलांचो उपयोग केलो. येरादारी खात्यान मेघना सिनाय सावर्डेकाराचे गाडी चलोवपाचो परवानो रद्द केलो. 1 म्हयन्या पयलीं बाणस्तारी पुलाचेर भिरांकूळ अपघात घडिल्लो. ह्या अपघातान 3 जाणांक आत्ताक मरण आयिल्लें आनी 3 जाण गंभीर जखमी जाल्ले. SUV गाडी चलोवपी मेघना सावर्डेकार सोऱ्याच्या शुद्धेत गाडी चलयताली अशें सिद्ध जाल्लें. 2 म्हयन्यान तिका ओव्हर स्पिडिंगाक लागून 6 चलनां आयिल्लीं. बायलांच्या आप बचत गटा खातीर आयोजीत चौथीच्या बाजाराक दिवचले दबाज्यान सुरवात जाल्या. RDA आनी दिवचल लायन्स क्लबाच्या आदारान शिक्षा विजना वतीन ह्या बाजाराचें आयोजन केलां. दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या हाजेरेंत ह्या बाजाराचें उक्तावण जालें. 3 दीस चलपी ह्या बाजारांत दिवचल आनी मये मतदार संघ मेळून बायलांच्या गटांनी 60 स्टॉल मांडल्यात. सरकारी येवजण्यांचो लाव घेवन बायलांनी स्वयंपूर्ण जावचे असो उलो आमदारांनी मारलो. शिरसय वाठारांतली तळी बिकट स्थितींत आसा. ह्या तळ्यांतलो गाळ काडपाची मागणी कितलींशींच वर्सां सावन थळावे लोक करतात. पूण थळावो आमदार आनी थळाव्या पंचायतीन ह्या तळ्याचेर पुरायपणान दुर्लक्ष केलां असो आरोप थळाव्यांनी केला. म्हापशा मालांतल्या रस्त्याची स्थिती सामकी वायट आसा. ह्या रस्त्याक लागून लोकांक यो वच करपाक खूब त्रास सोंसचो पडलो. देखून पुराय म्हापशा वाठारांतले रस्ते दुरुस्त करपाचें काम हातांत घेतलां. पूण पावसाक लागून सगळीं कामां आडखून पडल्यांत. ताका लागून नोव्हेंबर मेरेन रस्त्याचें काम पुराय जातलें अशें आश्वासन थळावो आमदार आनी उपसभापती जोशुआ डिसुजा हांणी दिली.
काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकरान पत्रकार परिशदेत पर्वरीत जावपी वेगवेगळ्या घडणुकां वयल्यान पर्वरीचो आमदार रोहन खंवटे हाका प्रश्न विचारले. ह्या प्रश्नाची जाप दितना आमदार रोहन खंवटे हांणी टॉम, डिक अँड हॅरीक जाप दिवपाक योग्य दिसना अशी खर टिका केली. गिरीशाक पिक्चर काडपाक कोणूच आडावपाक शकना. ताका प्रोड्युसरा कडल्यान निधी खूब मेळटली. तशेंच ताणें स्वताची भलायकी आनी सोडियमाची तपासणी करून घेवची. जाल्यार कांय लोकांनी आदल्यो फायली उगडपाचो धंदो सुरू केला अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. मडगांवांत उपअधीक्षक संतोष देसाय हांणी सार्वजनीक गणपतीच्या मंडळा वांगडा बसका घेतली. ह्या बसकेत वेगवेगळे थाराव घेतले. सार्वजनीक मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी सीसीटीव्ही कॅमेराज लावपाची आनी सुरक्षा रक्षक दवरपाची मागणी केल्या. ह्या वेळार फातोर्डा, मायणा कुडतरी, कोलवा आनी हेर वाठारांतले पुलीस निरीक्षक हाजीर आशिल्ले. दिवचल शाराक लागून आशिल्ल्या सरवण गांवांतले श्री सातेरी देवीचे देवूळ फोडपाची घडणूक घडल्या. चोरांनी देवूळ फोडून देवीच्या आंगावयले अलंकार आनी कुशीकच्या घुमट्यावयले मुकुट मेळून लाखा परस चड किमतीचो म्हालवस फारायल्ल्याचो अदमास आसा. दिवचल पुलीस हे विशीं फुडलो तपास करतात. ट्रॉलर कामगारांक दुयेंत पडटकच वेळार उपचार मेळचे म्हणून विडा क्लिनीक खारीवाड्या जेटीचेर सुरू केला. ह्या क्लिनिकाचें उक्तावण आदलो मंत्री जुझे फिलिप डिसोजा हांच्या हस्तुकीं जालें. गोयचे टॅक्सी ऑपरेटर आनी गोवा मायल्स टॅक्सी अंतर्गत येवपी टॅक्सीकारांक आपोवन तांकां कायदो हातांत घेनासतना काम करपाचो आदेश दिल्लो आसा. जाका लागून गोयचें नांव हे पर्यटन मळार लेगीत बरें उरतलें अशी म्हायती पुलीस निरीक्षक थेरोन दा कोस्ता हाणें दिली. मात जे आदीं सावनूच ह्या वेवसायांत आसात तांच्या पोटार सरकार अशा तरेन कित्याक पांय मारता असो प्रश्न बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगसान उप्रासलो.
राजकीय फुडाऱ्यांच्या फाटल्यान धावपा खातीर आप मजत गट तयार करू नाकात. बायलांनी आत्मनिर्भर जावपाकूच जाय. बायलांनी घोव वा आनी कोणाचेर अर्थीक दिश्टीन निंबून रावपाक जायना. देखून दर एका बायलेन आत्मनिर्भर जावप गरजेचें आशिल्ल्याचें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय सांगता. केप्यां आयोजीत केल्ल्या माटोळी बाजाराच्या उक्तावणा वेळार सुभाष उलयतालो. पिळगांव वाठारांतल्या भाजी विक्रेत्यां खातीर आतां कायम स्वरुपी शेड मेळ्ळ्या. जिल्लो पंचायत फंडांतल्यान 5 लाख रुपया खर्च करून बांदिल्ले हे शेडीचे शेनवारा लोकार्पण जालें. फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्याचे 15 तारखेक हे शेडी खातीर बुन्याद घाल्ली. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण आमदार आनी हॉर्टिकल्चर महामंडळाचे अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेट हाजीर आशिल्ले. पिळगांव सारमानस जंक्शना कडेन ही शेड बांदल्या. बायलांनी कोणाचेर अर्थीक नदरेन निंबून रावपाक जायना. फकत रांदचे कुडींत मर्यादीत रावचे पयलीं भायर सरपाक जाय. दर एका बायलेन आत्मनिर्भर तशेंच स्वयंपूर्ण जावप गरजेचें अशें पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकरान सांगलें. शेनवारा कोरगांव वाठारांत चवथीच्या बाजाराचें उक्तावण केले उपरांत आमदार उलयतालो. चवथीच्या फाटभुंयेर दिवचलचो बाजार सजावटीच्या सामानान फुलून गेला. सजावटीच्या सामानाची खरेदी सुरू जाल्या. मात अजून तरी अपेक्षे प्रमाण खरेदीक नेट येवंक नाशिल्ल्याचें दिसून येता. चवथीची उमेद दिसान दीस वाडत आसा. देखून सजावट सामान खरेदी बरो प्रतिसाद मेळटलो असो विश्वास दुकानदारांक आसा. सजावट साहित्य विक्रेतेंतल्यान दिवचलच्या बाजारांत लाखांनी रुपयांची उलाढाल जाता. चवथ लागीं पाविल्ल्यान सगळे कडेन तयारेक नेट आयला. मात फोंडेच्या तिस्क उसगांव वाठारांतल्या सुमार 40 घरांतलीं वीज उपकरणां बंद पडिल्ल्यान बरोच फटको बसला. अचकीत हाय व्होल्टेज जावन लोकांच्या घरांतलीं उपकरणांच बंद पडलीं.